कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। इश्टानो आयज तुमचे भेटेक आयिल्ले आसा, तुमकां मेळोंक आयिल्ले आसा एक सोशल वर्कर, एक बिझनेसमॅन जाणे जायतो वावर केल्लो आसा। एक्स कॉर्पोरेटर अशें म्हज्यान म्हणोंक जाता। तशेंच तियात्र मोगी, तियात्र ताका आवडटा। तियात्रच न्हय पूण कोंकणी भाशे खातीर ही कोंकणी भास प्रमोट करपाक भरपूर आनी खूब खूब वावुरता आमचो बाब मिलिंद क्रूज। येवकार तुका आमचे काही सगळ्यांक येवकार। आनी ताच्या सांगात्याक आसा एक कळडेगांत खांबो कोंकणी पालकाचो हू इज मोर इंटू लिटरेचर, एक जर्नलिस्ट, एक रायटर जाणे आपले तियात्र पुस्तकां बरोवन जावं तुमचे नोदरेक हाडलेली आसा। एक बरो कांतोरीस, एक बरो पार्टिस्ट बाब मायकल ग्रेशियस। येवकार तुका। देव बरें करूं बाय। कशें आसा? गुड गुड। फिट एंड फायन। येस सुपर फायन। ऑलराइट मायकल बाब, म्हाका दिसता तूं चड मुलाखत घेवपाक आसता। So आयज तुजी मुलाखत हांव घेता and you're not used to that but still I'll make you comfortable. Okay. मिलिंद बाब, पयलीं सद्याक तुजी वळख, तुजो गांव, तूं खंयचो? सी हांव जल्माला पणजेंत बट म्हाजो नेटीव प्लेस माजोर्डा। सो सदांच आमकां माजोर्डेचो चड मोग आसता आनी मायकलूय उतोर्डा सो आमकां मोग आहा। ओके। सो साश्टीकार ते साश्टीकारच सो म्हाज्या पणजेकारांक राग येवंक उपकार ना बट मोग पणजेचो चड आसा। पॉलिटिशियन जावपाक जावं पावल कित्याक मारलें पॉलिटिक्सान, कित्याक लागून? सी पयलो हांव म्हाका दिसता म्हाजी एंट्री जावपाची हितून 80s तेन्ना हांव निघतो SSC कंप्लीट करून म्हाका तियात्राचो खूब आवड आसलेली सो हांवें तियात्र बरयलें। तियात्र बरयलो? हय तियात्र बरयलो पयलो आनी तो म्हाजो बरो हिट गेलो। आनी तूं म्हणटलें की तेन्ना एक्टर कोण म्हाजे जाणा तूं तियात्रान बरे फामाद तेन्नाचे एक्टर आल्बीन आन्सेथ, केरोबीन, पाश्क्वाल, मागीर फिलीप, बॉनी, आंतोनेट द कालांगूट असले म्हाजे हय नांवच ते एक्टर। आनी तेन्ना एनीक लेगून आपयलें बट तें पावोंक ना। गांवची भयण म्हाजी ती पूण स्वताच कॉपरेट बरें करता आनी बरो हिट जालो, बरें हें जालें म्हाजी स्टेजी। मागीर रोखडोच हांवें दुसरो बरयलो, तो पयलो बरयलो तो गातक्यांचें फारीकपण म्हणून बरयलें। रोखडोच मागीर दुसरो बरयलो हांवें अदृश्ट म्हणून। तो बरयतकूच पार्टी जाली तितून म्हणूंक लागलें आमच्या गांवचे बायले तेन्ना एकलो एक्टर आसलेलो म्हाका दिसता तेजें नांव घेतल्यार बरें। ताका म्हणूंक लागलें घेवया, तो बरो एक्टर तेन्ना। तो एक्चुली माजोर्डेचोच थिंग आसलो पूण बार्देसान आसा बरो तेन्ना तो, आतां तो सोंपलो आनी ताका आमी मेन रोल दिलो आनी एसायक बेसायक सगलो येयलो आनी स्टेज जाली आतां दवरल्या स्टेज हांव येवंकूच ना कॅट केलें। रावता आमी तेन्ना 7 सान स्टार्ट जाता न्हू तियात्र, 8 जाली 9 जाली फेरीबोट एक धाडले लोकांक कोणाकूय स्कुटर घेवन तेन्ना तूं जाणा ते 80s फिर ना येवंक ना तो येवंक ना सो हांव चडलो स्टेजीचेर आनी जालें। मागीर तेन्ना हांवें दायातीन हें केली आनी भुरगो आसतनाच आमकां म्हणलें हें नाका, आमचें बरें म्हणलें आमचें जॉब आनी समथींग आनी कित्याक इतलें टेंशन जालें सो म्हाका दिसता तितूंतसान हांव मागीर पणजेन सर्विसेक येयलो, सर्विसेकसान हांव सोशल वर्कान येयलो, सोशल वर्कानसान पॉलिटिक्सान येयलो, पॉलिटिक्सानसान आतां बिझनसान येयलो। आय एम डुईंग गूड, एवरीथींग ऑल्सो विथ द हेल्प ऑफ गॉड, आय एम सॅटिस्फायड। तेन्नासान तियात्र बंद आतां म्हाका दिसता हांवें प्रमोट करचें पडलें। ताचे तियात्र बंद जाले, तुजो सुरू केन्ना जालो? हांव 91 सान तियात्रान आसा। खरें म्हणल्यार भुरगेपणासान म्हणूं येता म्हाका सगळ्या तरेच्या तियात्राचो अणभव। पयलो आमचो उत्सवीक तियात्र जो गांवांत जाता, दुसरो प्रायोगीक तियात्र जे कॉम्पिटिशनान जाता आनी तिसरो आमचो कमर्शियल तियात्र। कमर्शियल तियात्रान हांवें फाटलीं कितलींशींच वर्सां केल्या आनी त्या भायर चवथो आमचो स्पिरिच्युअल तियात्र जे लेंटाक जाता हांवें तियात्र दाखयल्या। सो तियात्राचो पुराय तरेन म्हाका अणभव आसा तो। सारकें जायते तुवें तियात्र माचयेर केलां, जायतें जावं बरोवप सगळें केलां, कितें करपाचें उरलां? तियात्र म्हाका प्रोड्यूस करपाक सारकें फूल फ्लेज्ड म्हणजे कितें म्हजें एक सपन आसा न्हू, आदले तियात्र आमी नव्यान करपाक जाय। आदले तियात्रान एक भाशेचो तियात्र तो, आतांची तियात्र पळय, आतांच्या तियात्रान तियात्र म्हणपा सारकें कांय ना तातूंत। गेले सिजनांतले हांवें सगळे तियात्र पळयल्या। पयले सुवातेर कॉमेडी तियात्राची न्हू, ती तियात्राची कॉमेडी म्हणटा ती पार्टीन भितर आसपाक जाय। तियात्राचो एक कॅरेक्टर पळय आसा तो पार्टीचो एक पार्ट
आतांच्या जे दाखोवण्यो जाता हांव तियात्र म्हणना दाखोवण्यो जाता तातूंत कॉमेडी पार्टी भायर करेक्ट दुसरें म्हटल्यार कांतारां सॉरी टू से आमची डुएटां पासून न्हू सोलो जाल्या एक सोलो तातूंत 2 वांटे कोत्ता डुएट कोत्ता एक सोलो ताजे 3 वांटे कोत्ता ताचो त्रियो कोत्ता हो आमचो तियात्र न्हू अँड अनफॉर्च्युनेटली तियात्र अकॅडमी इज प्रमोटींग इट कित्याक तियात्र अकॅडमीचे हुड्ड्यार बसल्यात प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट तेच कोत्तात करेक्ट बॉम्बे तियात्र घेवन वयता फाल्स डॉक्युमेंट लायता पयशे घेता पूण तियात्र न्हू इट इज नॉट अ तियात्र जाल्यार हे कोणें स्टॉप जावपा जाय तुका दिसता कोण शिकलेलो मनीस तियात्र अकॅडमीन पडोवंक जाय बोंड्यांक हाडून बसयल्यार कितें करतले वॉट दे विल डू तुजें मत कितें हातून कित्याक तुजो जेन्ना बॉन्ड जालोलो जाल्यार आतां तूं तियात्र पळयता आसतलो तुवें आयकलां आसतलें जाल्यार तुजें मत कितें आतांच्या तियात्र ना मॅडम हांव तुका स्ट्रेट सांगता हांवें खूब टायम जालो तियात्र पळोवंक ना एक वेगळे एपिसोड सांगता तियात्रान पळोवंक वचपाचें सारकें कितें नाच खाली पॉलिटिशियनांक तासता पॉलिटिशियनाचेर फाटल्यान रावता आनी तेंच्याच फाटल्यान धांवता आनी तेंच्याच कडल्यान पयशे घेता सो दीस इज कितें तें तुमी तेजेर एक पॉलिटिशियनांक इन्सल्ट करता तेजे बायलांक म्हाका कित्याक इन्सल्ट करूंक जाय दीस इज म्हाजें हें तांकां कितेंचें कितें उलोवप हें सारकें न्हू तुमी उलयता तेन्ना तुमी चिंतूंक जाय तोय मनीस तो करप्ट 100% करप्ट म्हणटा पूण ताकाय कांयच आसता ताकाय भुरगीं आसता हे बाबतींत आमी सेंटिमेंटल वॅल्यूवाक वचोंक जाय आनी वयल्यान तांचे कडेन तूं विचारी जाल्यार ते म्हणटा दी मॅसेज धाड ही कसली मॅसेज कोणाक धाडटा सो हेजे बाबतींत हें पळोवन न्हू लोक वाजेले आनी ऑटोमॅटीक ड्रॉप जाले एक हॉलांत आय सायट यू एन एग्जाम्पल एक हॉलांत 1000 लोक आसता ते 1000 लोकांक लायक जाता तसली करूंक जाय तुवें 50 लोकांक लायक जाता कोणाक क्रिटिसायज मारले म्हणटा ते तावयो मात आतां तावयो मारले म्हणटा आवाज येतलोच कित्याक ताई मारली पूण 950 लोकांक तें लायक जायना सो हो कॉन्सेप्ट धरून लोकांनी आनी एक सांगता तुका हांव तियात्राचे 10-12 टिकेटी काडटालो म्हाजे बरोबर सगळे हिंदू फ्रेंड येताले टचवूड आनी आमी बराबर वयताले आनी ते बी आमी अशें बसून आसलेले काय ना 4-3-3 करून मागीर फाटल्यान पळोवन आनी अशें आनी हिंदू बिंदू आसताले म्हाजे बरोबर ताणें लास्टाक आमी एकदां तियात्र कोणाचो पळयलो जे त्या तियात्राचेर तेणें कोणाचो आमच्या व्हडल्या टॉप पॉलिटिशियनाचो पोस्टर काडून हातीर मारलो म्हणजे हेजे आनी नाचता म्हाका ती वीट येयली इट्स नॉट करेक्ट कोणाचोय फोटो काडून हाटल्यान हें बार आनी नाचले कोण सोरोप म्हणून दाखय इट्स नॉट करेक्ट तेणें म्हाका म्हणलें बाबूश कितें रे काय म्हणून म्हाका बाबूश म्हणटा हें बरें न्हू म्हणून यू शूड नॉट फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स हांवें तियात्राक वचपाचेंच बंद केलें सो आतांचो स्टँडर्ड वाडला देंवला कितें हा देंवला न्हू कोलॅप्स जाला करेक्ट ओके बाय हांव हेकाच जोडून म्हणटलो आसलो न्हू पळय एक पॉलिटिशियन वायट करता समज ही टेक्स अ रॉंग डिसिजन तियात्रिस्टाक फूल रायट आहा तो कितें रॉंग करता तें उक्तादार न्हू बाबा तेणें हो डिसिजन घेतला हें डिसिजन ह्या कारणाक लागून रॉंग ह्या कारणाक लागून वायट हें डिसिजन अशें जालेलें जाल्यार हे भाशेन जावपाचें आमचे आदले त्रियो पळय आसले न्हू कॉन्सेप्शन एंथनी सोजा हे भाशेन पॉलिटिकल सॉंग्स करताले इन अ वे लायक फॅक्ट्स ती जाणा जायनासतना कातार म्हणटा अशें म्हज्यान म्हणूं येता या हाफ नॉलेज आनी प्रॉब्लेम जाला न्हू दीस पीपल आर ग्रॅज्युएटींग फ्रॉम अ युनिवर्सिटी कॉल्ड व्हॉट्सएप एंड सोशल मिडिया करेक्ट सो कितें येयलें न्हू तेजेर काडलें कांतार वी हॅव हांव जाणा कित्याक हांव जेन्ना पासून तियात्रान न्हेसता हांव जायते फाटी ते कंपोजर करता आरे बाबा तूं कितें काडटा करेक्ट सो डू यू वॉन्ट टू से लायक पॉलिटिकल बॉर्न जावपा जाय ओ विथ फॅक्ट दे शूड गो सी बॉर्न जावपाक न्हू फर्स्ट यू हॅव टू बी एड्युकेटेड फर्स्ट यू हॅव टू बी एड्युकेटेड ऑन दॅट इश्यू आनी यू शूड स्टॉप गेटिंग पर्सनल करेक्ट पॉलिटिकल कांतरां काडली म्हणप वायट ना दॅट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ सोसायटी पॉलिटिक्स न्हू पूण तूं मिनिस्टरांचे जे उलयता न्हू डोंट गेट देयर फॅमिलीज इनवॉल्वड दे ऑल्सो हॅव अ फॅमिली रिती माणसुगेन पॉलिटिक्स कातरां म्हणूंक जाय पूण हे आनी कितें आसा सेन्सरशीप म्हणटा ती आसूंक जाय सगल्याक सेन्सरशीप मानलेली बट देन इट वेंट ऑन हय तांकां कोणाक जाय असलें करून म्हणून तेन्नाच्यान आनीक तियात्र पडले आनी तूं सरप्रायज जातली पॉलिटिकल इश्यू म्हणजे सेन्सरशीप जाय म्हणून हांवें पयलो इश्यू हाडलेलो आनी म्हाका कडेन आजून कॉरस्पॉन्डन्स आहा ते हांवें सगल्यांक लेटर केलां दॅट शूड बी हें म्हणून कितें म्हणटा तें सेन्सरशीप तेन्ना मनोहर पर्रीकार बाई आसलेलो तेणेंच लेगून दिल्लें मागीर हे सगळे तियात्रिस्टाक जाय आमकां फ्रिडम ना म्हणून आतां तूं म्हणूंक शकता हांकां फ्रिडम ना कित्याक ना आतां हिंदी पिक्चरां चलना पॉलिटिक्स दाखयना दाखयता बरें कोंकणीनूय सांगता तुका तोमाज काडदोजाचो एक तियात्र पळयलेलो हांवें तेणें दाखयलेले अरुण जेटली आनी हे आमचे सुषमा स्वराज बाब कसो पार्लमेंट डिस्टर्ब करता इन सच अ ब्युटिफूल वे तुजी लिमिट्स तुवें दवरूंक जाय
तूं बेश्टो लिमिटी भायर कितेंचें कितें म्हणलें म्हणलें जाता. ओके, वन कॉमन क्वेश्चन विचारता तुमकां मध्ये पॉलिटिक्स नासतना तियात्र चलता? ऑफकोर्स 100% चलोंक शकता. चलोंक शकता. आदी आदल्या कितें तियात्रिस्तांनी करूंक ना फुंयचें जाय तुका. एम्बॉयराची तियात्र What do you want to say? Like the youth आतांचे पॉलिटिक्स सोदता ओ स्टोरी लायन सोदता ओ कॉमेडी सोदता? पयले स्वातेर यूथ खंयचो म्हणटा तूं यूथ तियात्रा कडेन आसा हो क्वेश्चन मार्क म्हजो. ऑलरायट. यूथ तियात्राक आसा माटवान पळय आमच्या तियात्राच्या यूथ दिसता कित्याक दिसना. आमी ताची स्टडी केल्या. तियात्र एकेडेमी आसा पूण एकेडेमीक नदरेंतल्यान असलो केन्नाच विचार येना. आमच्या युथाक ही पोचपोचीतपणां पळय जाता ती नाका. लागलेलीच आहा सो तीच पळोवपाक तीच नाका ती नाका. बट आय टेल यू थोडो यूथ येवपाक लागला बिकॉज ऑफ सम यूथ हू हॅव एंटर्ड तियात्र हू आर एड्युकेटेड. दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड नाव. दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. हेकाच लागून न्हू हांवें तियात्रान एक्टींग करपाचें मातशें फाटीन दवरलें आनी हांव चड भर घालता इस्कॉलांनी आनी कॉलेजींनी ओके. तियात्र वर्कशॉप करून. पळय आमचे पळय आदले तियात्र पळय आहले न्हू ताणें एक स्टँडर्ड दवरलो. आमची बाय एर्मेलीन बाय एर्मेलीन बायची खबर जाणा तूं? एर्मेलीन बाय साहेब रोशाची गोरकान आदली तियात्रिस्ट. हू शी इज रिगार्डेड टुडे एज अ क्वीन ऑफ सायलंट बॉलिवूड मुवीज. आमची गोंयकान हर नेम इन द फिल्म इज सुदाबला पूण ती आमची तियात्रिस्ट. ओके. सी तियात्रिस्ट फिल्म केले ते पळय. आमचो आल्फ्रेड रोज ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटंट. आमचे तियात्रिस्ट शिकलेले सोजा फेर्रांव ही वॉज इन द लँड सर्वे डिपार्टमेंट. सो आतांच्या तियात्रान तोखले जाय जावं यू नो वी नीड पीपल ऑफ इंटेग्रिटी. पळय आतां कितें जाला न्हू तूं तर बॉब आर्ट मारूंक जाणा न्हू तुका तियात्रान रोल मेळटा. करेक्ट. एक्टिंगाची गरज ना. आतां कितें आय टेल यू हांव जेन्ना तियात्रान आयलो एक सिनियर तियात्रिस्ट मायकार वस्रे हांव स्टेजीर फाटल्यान येवन सांगता म्हाका मायकार वस्रे वाय नीड टू गो. घरांतले भाशेन उलोवपाक जाता. एक्झॅक्टली. तूं कितलो सॉफ्ट उलयता रे लोकांक आयको येता न्हू. वी नो वॉट इज वॉयस मॉड्युलेशन. ओके. तांच्या मनान इतलें जालां न्हू तूं बोबाट मारूंक नको जाल्यार तूं तियात्रिस्ट न्हू. आनी तेंच म्हाका दिसता ऑडियन्सूय वता. एक्झॅक्टली. बोबाड मारता तितली ना पळय वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग. बोबाट मारपाचो कल्चर खंय येयलो तो हेल्ड तियात्रांनी. थिंगा आदींतल्या पार मायक नाचले. आतां सगळें हा. वाय डू वी हॅव टू टेक दॅट. करेक्ट. आदी ओपनिंग कोरस तर आहलो हेका दिताले सालुझीन म्हूण एकलो आहलो फ्रॉम सारजोरा. वाय ते कडेन 3000 जर ऑडियन्स आहा तेजो ताळो त्या ऑडियन्सा भायर पावपाचो इतलो पावरफूल. तेन्ना गरज आसली तेन्ना मायक्रोफोन नासले. नाव वी हॅव गॉट मायक्रोफोन्स वी हॅव गॉट एवरीथींग. स्टेज मुखार पावल्या पूण आमी तियात्र आमचो तियात्राच्या लेवलार पळय आसलो तो हेळ तियात्रा लेवलार पावलो. करेक्ट. करेक्ट. हाचेरूच विल गो अहेड विथ दॅट बट देन हांव तुज्या लागीं आनी एक विचारूंक सोदता. विनीन बाब सोशल वर्कर म्हूण कितलो एक्टीव आहा तूं आजून? हांव 3 टायप कॉर्पोरेटर आहलो. 2 टायप इलेक्टेड 1 नॉमिनेटेड टायम. 15 वर्सां कॉर्पोरेटर आहलो. तेजे पयलीं हांव ज्वारकाराच्या बरोबर खूब एक्टीव केलो. सो जवळ जवळ 40 वर्सां सुमार आहलो हितून. या आय वॉज एस्पिरंट फॉर द काँग्रेस टिकेट इन पेंजीम ऑल्सो. या सो काँग्रेस टिकेट तेणी दिवं ना भलत्याकूच कोणाक वाडलो आनी बसयलो आनी सगळे सोड दॅट इज द आउट ऑफ इट. सो डू यू लायक तूं पयलीं आहलो चड काय आतां चड आहा कितें एक्टीव? कित्यान तियात्रांनी ना तुज्या बिझनसान बिझनसान आतां तूं नॉर्मली जाणा जरी तो तूं इलेक्शनाक झगडो जाल्यार तुवें बिझनस करचें पडटा. बिझनस करून तें पयसो करचो पडटा. पयसो करून मागीर तें घालचो पडटा. सो सिमिलरली हांव म्हाजें बिझनस आहा. आय एम हॅपी बट अबाउट इट. बट एट द सेम टायम म्हाजे सकाळी फुडें घरांनी लोक आसताच कामां करून. आय विल एड समथींग टू दीस. आमची कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा जाल्ल्याची खोड मेल्या बगर वचो ना. ओके. ही वॉज बॉर्न अ पॉलिटिशियन. He will die a politician. Yes, correct. And his politics will definitely go to a higher level. But what about this cultural and कहो पावलो तू कित्याक आतां हांव तेच सांगता तिका जाल्ल्याची खोड मेल्या बगर वचना. तो कल्चरल आसलो तो नो ही स्टॉप बिकॉज ऑफ दॅट ऑफ वन इन्सिडंट दॅट हॅपन. पूण जेन्ना तो ना पासून न्हू
तो म्हजे तियात्र चुकय नासलो पणजी हांव ताका वळखो पासून आसलो तेन्ना हांव तेजे तियात्र पळयतालो सदांच कला अकादेमी नवी जाताली तितली पावटी बिकॉज म्हाका तेजे डायरेक्शन बरें लागतालें ओके सी आय सेट डायरेक्शन म्हाका बरें लागतालें Direction. एकदां स्क्रिप्ट बा कितें वयर सकयल जायत बट तेजे डायरेक्शन टू गुड आनी मायकलाचे तियात्र चलता म्हणून जाल्यार भायर चड झगडी आसतात तेजे पयलीं आमी टिकेटी काडटाले सगळे मागीर ओपन करून वयताले आनी म्हाका दिसता तो भरपूर एवॉर्ड विनींग आनी आमकां Yes, तेजे correct. तियात्र खूब आवडटाले खूब म्हणल्यार खूब आवडटा आनी तेन्ना तेजो पोंगोडूय व्हेरी स्ट्रॉंग आसलो डेडिकेटेड आनी मागीर तूं जाणा फुटा फुशी आसता ती रोखडी आनी Yes. सोड ही इज बॅक इंटू आर्ट एंड कल्चर हां ओके पूण तो फाटीं रावता ओके बट आता फुडें चल्ला तो कल्चरल सारकें कितें हांवें मायकलाक सांगें कितें तियात्राच्याच बाबतींत उलयलें कितें रे काय म्हणून चलता सो डू समथींग न्यू क्रिएटीव कर तेंच मागीर येयलें केन्ना गेलें तेजे फाटल्यान कोणाच्या घरान देर उकडटा तो तियात्र कोणाक बसलेलीं आहा तेजी येता डायलॉग मारता वयता कितें पुचपूच ते बारीक चलतालें तें आतां डू समथींग आमची म्हणली भुरगीं कित्याक वचना म्हाज्या चेड्याक सांगलें नाका म्हणटा ती तियात्र तूं डू ते भुरग्यांक म्हणलें एनकरेज कर आतां ते एनकरेज करून डायरेक्ट तियात्राचेर जायना तूं लोवर लेवलार वचोंक जाय कॉलेजीन त्या लेवलार वचोंक जाय बिल्ड अप कर आय एम रेडी टू हेल्प यू म्हणून सांगलें बिकॉज तो एक हें क्रिएटर कसो तो क्रिएट करूंक शकता म्हाका कडेन जायना तें सो आय टोल्ड हिम वॉट एवर फायनल आमचे म्हाका मोग हा म्हाजी हेजो कोंकणी माचयेचो हांव म्हणलें तुका हेल्प करता चल कर ओके म्हणूंक लागलो तो कर कशें करुया हांवें म्हणलें हिंगासोलेच करिनाका भायले लोकांक हाड घेवया म्हणलें एकठांय जावन कित्याक तुवें आतां हें करतलें जाल्यार सगळें करचें पडलें न्हू भायल्याक लोकांक हाडचें पडलें भितरल्या लोकांक आनी तशें करून दुएट दुओ तुम्ही केला जावं संस्कृतायेचे संस्कृतायेचें दायज ओके सो दुएट दुओ तुम्ही केला बट हांवें जें नवें पळयलां तें न्यू कंपोजिशन हय. आनी तें जाल्यार सेकंड सेगुंदवा घालून हय ओके सो वाय कित्याक लागून कित्याक पळय आतां न्हू तियात्रान आमी एक नवो कॉन्सेप्ट भितर हाडला कोरल सिंगींग कोरल येस आदल्या तेंपार तियात्र जाताले तितून कोरल सिंगींग नासलें दुओ पळय जातालो तितून सेगून पिरमेराचो आसतालो आतां कोरल सिंगिंगान तुज्यान दुओ घालूंक जाता बट कोरल सिंगींग इम्प्लायज एवरीथींग त्रियो जावं येता क्वार्टेट जावं येता वा 8 जाण जावं येता आतां म्हाका जाय आदलें परत काडूं हांव परत म्हणटा हांव जर ह्या फिल्डान रावलो कित्याक म्हाका त्या आदल्या तियात्राचें दायज दिसची पडली आतां हांवें एक पाय तियात्रेचो पयलो तियात्र डायरेक्ट केलो कावेलची सुंदरी ओके बोमयचो लोक तो पळय जाणटो लोक न्हू म्हाका असो येवन वेंग मारूंक लागली आमची सुकुरीन म्हणनाका ऑल मायकल आदल्या भाशेन तियात्रान दिसलें मरे आमकां बसोन ऑल्तेराचेर दोलोन आल्वारिसाचो उगडास येयलो हाचो उगडास आयलो ताचो उगडास आयलो सो म्हज्या मनान कितें जाता आदलें आमची पळय गिरेस्तकाय आहा न्हू ती आमी गिरेस्तकाय कुशीक दवरलेली ती गिरेस्तकाय आतां आमी भायर काडून लोकांक दाखोवंक जाय बाबा तियात्र आमचो इतलो गिरेस्त सारकें आतां डायरेक्ट करूंक जायना तूं जाणा करेक्ट एक न्यू डायरेक्टर तर येता फाटल्या रविंद्र भवना टिकेट कावंटराचेर कितले जाण आदल्या डायरेक्टराचे मनीस येतले तो तियात्र बरो तेजे काडनाका तो तियात्र बरो ती सोड सो आमकां आमचो एक नवो समाज बांदूंक जाय आतां हें करपाक हांवें एकेडेमीक वावर करपाचें थारायलें ओके एक्चुली फाटल्या 30 वर्सांक हांव एकलोच तियात्र वर्कशॉप्स कंडक्ट करता ओके आयज पर्यंत हांवें 171 तियात्र वर्कशॉप्स केल्या ओके आनी 30 तारखेर म्हजो 172 वर्कशॉप थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र पर्वरी जाता ओके ओके आतां म्हजो हेतू कितें आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या तरणाट्यांक आमी तियात्रान भितर कितली व्हड गिरेस्तकाय आसा ती दाखोवंक जाय ओके हेजी जावं हे डुएटाचे सेमी फायनल हिंगा जाला काय आल कम टू दॅट नो मातसो कॉन्सेप्ट तुका एक्सप्लेन करता आनी तो कित्याक फायद्याचोय म्हूण दाखयता तुका माजोर्ताचो एक एग्जाम्पल म्हजो गांव हांव एक तियात्र करचे आदीं हांवें तरणाट्यांक घेतले तांकां पयलो एक वर्कशॉप केलो ओके तो वर्कशॉप करतोच ओतुंबराचो म्हयनो पयलो एक तियात्र हाडलो ओतुंबराक ओके आतां माजोर्ता गांवांत स्टेज आनी लेफ्टाक कॅन्टीन जातालें आनी यूथ हा तो कॅन्टीन सांबाळटा यूथ हा तो तियात्र हाडटा पूण तियात्र पळयना ते कॅन्टीनान हो वर्कशॉप जेन्ना हांवें करून हाडलो आनी मागीर ताणें तियात्र केलो ते फादराक म्हणूंक लागले फादर आमी फकत भायर कॅन्टीन न्हू चलोवपाचें आमकां तियात्र पळोवंक नाका कॅन्टीन तांणी माटवान भितर हाडलो सी ते कशे तियात्रांक तियात्रूय पळोवपाक लागले हय
आनी हे भुरगे घेवन हांव मुखार वयता. करेक्ट. आतां कमिंग टू दीस वर्कशॉप हेजे आतां वर्कशॉप्स कोत्ता हांव गांवांनी कोत्ता, इस्कॉलांनी कोत्ता, कॉलेजींनी कोत्ता. 7 वर्सां आदीं असोच कॉलेजींनी पळय प्रयोग केल्लो आमी. ओके, तेन्ना हें आहलो विलियम वॉज द वायस प्रेसिडेंट ऑफ तियात्र अकॅडमी. ताचो चड सपोर्ट आसलो. पूण तेज्याक स्टार्ट करपी प्रिन्स जेकब तियात्र वर्कशॉप. प्रिन्स जेकब प्रेसिडेंट आसा आनी तेणें हांवें पयलो वर्कशॉप कंडक्ट केल्लो इन चौगुले कॉलेज. सो वो काडून आतां कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन जाता. करेक्ट. But it is we, or rather I don't want to take credit. It was my vision that created this. Okay, आता हे तियात्राचे जाले. सो हे वर्कशॉप्स क्रिएट कोत्ता न्हू म्हाका भुरग्यां मदें कितली हें आसा तें कळ्ळें. इन मार्च म्हाका मांदो वर्कशॉप करपाक मँगलोर व्हेलो. ओके. सेंट अलोयशियस कॉलेज. तेज्या आदीं आय वॉज एसोसिएटेड विथ बिकॉज हांवें तियात्र केल्लो थिंगा. तेंच्या भुरग्यांक तियात्र कित्याक तें एक्सप्लेन केलो एंड आय डू इट क्वायट ऑफन तियात्राचेर क्लास घेवप. पूण आतां तेणी म्हाका मांदो वर्कशॉप केलो. म्हाका तेंची भुरगीं कितली कांताराक बरीं ती दिसलीं. म्हजें आतां 1-2 मिनीन म्हजे आनी म्हाका हांव एक जाणा मिनीन तर म्हज्या फाटीक आसा. तेका तर हांवें कितें क्रिएटीव दिलें, तेका हांवें कितें कोंकणीचें बऱ्याक दिलें आनी तेका तर सांगलें हांवें पळय आमी हें करून कोंकणी आमची संस्कृताय पळय आसा, कल्चर आसा तें आमकां वयर काडूंक आदार जातलो. आय वॉज कॉन्फिडंट मिनीन वील बॅक मी अप. ओके. आनी हांवें मिनीनाक सांगलें ओके एक काम करुया, आमी 2 सेमीफायनल करुया. वय 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 म्हणूंक लागलो. एक पणजे करुया, एक मारगांव करुया. दोगांक मेळटलें. हांवें म्हणलें नाका, एक गोंयां करुया आनी एक गोंयां भायर करुया. ओके. येतेले तो सारको ही सारको हे ही नेवर एक्सपेक्टेड दीस. हांवें म्हणलें करुया. येतेले तांकां डुएट आनी दुओ म्हणटा ती कितें जाणाय ती हीच क्वेश्चन. ओके. हांवें म्हणलें नोको जाल्यार शिकोवया न्हू. सी आमकां प्रोडक्ट जाय. करेक्ट. मँगलोराक तियात्र जायना जाल्यार एक जाता. म्हाका कितें जाय मँगलोराक एक मार्केट तयार करूंक तियात्राचो. सो तियात्राचो मार्केट तर आमी तयार करतले. आमी मँगलोरकारांक तियात्राची कांतरां कितें ती शिकोवंक जाय. आमी जाणा मँगलोरकार काय बरी सिंगर जाय. येस. You have to see the thing is that we have to organize things in such a way that they fall in love with theatre. Okay, so the audition was in So हांवें एक पणजे केले मिनेझीस ब्रागांचा हॉल, एक मँगलोर केले. तातूंत कितें केलें फर्स्ट 3 prizes, 4th person also is selected and 5th was a viewer's choice. Okay. Wild card entry. Okay. So those, see, anybody could be good, but on a given day, you may not be able to perform. Correct. So people should back you up. So तांकां सांगलें हांवें, okay, this is the case. Now it is up to you to select yourself. All right. You promote your song. The one who gets the highest number of views plus likes will come in the finals. Okay, so at the finals, फायनल इज ऑन द 25th. 25th. होय. Okay. हिंगा मारगांव पळय तियात्र. So जशी जोरान जाल्यार तशीच जातली दिसता म्हाका. ना, this will be even more जोरान. कित्याक मंगळुराक जेन्ना आमी सेमीफायनल केलो, there was some shortcomings. Okay. पणजे I was very strict. कित्याक पणजे गोंयकार तियात्र कितें तें जाणा. थिंगा सेमीफायनलाक हांव स्ट्रिक्ट नासलो. सो थोडी कांतारां पोन्नी येयलीं. Okay. आय विल एडमीट. कांय लिपोवपाचें कांय ना. आनी तांचोय गुन्यांव हांव ना कित्याक तांकां हो कॉन्सेप्ट ना. Correct. सो मागीर हांवें कितें केलें परत वचून मंगळूर रावलो. Okay. एकले तुज्या कांतार हाड. कोण म्हणालो पळय आपूण कांतार कंपोज करता. आय हेल्प देम टू कंपोज ऑल्सो. Okay. सो यू विल सी इन दिस वन गर्ल इन द आय थिंक शी इज इन द 2nd year BSc. तेणें कांतार घडलें थिंगा. Okay. On the spot. थिंगा करून दाखयलें. म्हाका सांगता कितें सर म्हजो फकत वर्स रेडी जाला. कोरस हाका हांवें ट्यून घालूंक ना. आनी हांव पळय बसतालो ते हॉलान थिंगा भायर एक ओपन हें आसा मदर ट्रिजा पिसपाक. हांवें म्हणलें बाय तूं हिंगा एक काम कर. वेन आय डीड द मांदो फेस्टिवल ह्या पिसपाकान बसून म्हणलें आख्खो मांदो कंपोज केल्लो. Okay. यू गो दे एंड कंपोज युअर कोरस. All right. Okay. All the very best तुमच्या कॉन्टेस्टाक फुडें. आनी म्हाका दिसता तितले जोरान ते सांगता दिसपन ते जोरानूच वेचे आसा. सो हें जे कल्चरल तुवें स्टार्ट केला ते आतांच इतल्याच टायमाक वो फुडें आनीकूय येतलें न्यू कॉन्सेप्ट इज जाल्यार आय विल प्रमोट. All right. अदरवायज नॉट. कितें आहा, आय वॉन्ट
this to grow. Okay. Not in the old way, but in the new way. I want youngsters to come on the stage. म्हाका स्टेजीचेर माझे आमचे भुरगीं येयलेलीं जाय. म्हाका आदले भाशेन तो पळय क्रावड येतालो, कसलो क्रावड तो तुका कितें तुका खबर आसची ना. कित्याक तो क्रावड म्हाका तो आजून येयलो जाय. जशें पळय बॉयराच्या तियात्राक येताले क्रावड ते भाशेन तसलो म्हाका क्रावड जाय. एज्युकेटेड लोक येताले सारके, हायली एज्युकेटेड बॉयराचो तसलो म्हाका क्रावड पळोवंक जाय. देन आय विल बी हॅपी. निमनाचे आनीक न्हू आनीक ह्या कॉम्पिटिशन बाबतींत न्हू तो म्हणालो प्रायज कितें दवरया रे, प्रायज कितें धरतलो. हांवें म्हणलें कितें करुया तूं सांग. पळय वॉट वी आर डुईंग, लेट्स डू थिंग्स विथ अ डिग्निटी. जो कोण कांतार घेवन ह्या कॉम्पिटिशनान येतलो ताणें म्हणपाक जाय आय हॅव गॉट समथींग टू फायट फॉर. सो आमचो फर्स्ट प्रायज पळय आसा 20,000 ओके प्लस मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट प्लस अ हॅम्पर ऑफ कोंकणी बुक्स. तसोच सेकंड प्रायज 15,000. आणि तू म्हाका दिसता यंगस्टर्सांक बूस्ट बरी मेवतली. हय आणि आमकां जाय ती यंगस्टर्स जाय आतां. सो हॅट्स ऑफ टू यू ऑल आणि ऑल द आय रियली प्रॉमिस. म्हजे गोंयकार भाव भयणां एकदम बरी आहा पूण तांकां इक्वली टक्कर दिवपाक न्हू मँगलोरकारां तयार जाले. टक्कर नासतना कांय जायना संवसाराक. ओके रायट ओके. आता लास्ट बट नॉट द लिस्ट आमचो रॅपिड फायर राउंड उरला. सो वील गो अहेड विथ दॅट एंड देन वील हॅव टू वायंड अप बिकॉज आमचो टायम जाता आनी ही मेसेजी मागीर लोकां मेरेन पावपाक जाय. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो बिफोर वी वायंड अप लेट्स गो अहेड विथ द रॅपिड फायर. या ऑलरायट रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो बाब मिनी नो तयार आसा. हांव जाणा तूं एक पॉलिटिशियन एक सोशल वर्कर तूं चड बिजी आसता पूण आतां टायम घेता मातशें एक रॅपिड फायर राउंड घेवपाक. तयार आसा? ओके. एक पोर्चुगेजीन उतर म्हण. पोर्चुगीज कमिश्ता. ओके. कोणाक इजी पडटा रांदपाक, दादल्याक वा बायलेक? दादल्याक. ओके. तुवें केन्ना तरी सँडलाचेर सॉक्स घातल्या? हय. आमी आमकांच कातकुल्यो करपाक कित्याक जायना? ते आमकां तितली ताकत ना. ओके. एका मनशाक खुशाल जावपाक कितें करूंक जाय? तेजे काळजान आसूंक जाय. ओके. इज देर सच थिंग एज ऑब्जेक्टीव ब्युटी? येस. ओके. खंयची पिराय बरी? 16. ओके. 16 or 60? 16. 16. Sweet 16. ओके. Virtue or sin? सीन चड बरें न्हू. तुका सदांकाळ जगपाक जाय? ना. How many pull-ups can you do in a row? Oh, no. Favorite train, Panjim? Train Oy. in Panjim. Favorite train आहा? तुजी favorite आवडीची train or Panjim? What do you like? Panjim. ओके. तुका कितली वरांची जॅम जाय? 7 to 8 hours. जरी तो तुका देवाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार तूं कितें विचारतलो? म्हाका फुडलो जल्मान कसो वाडटलो? तुवें केन्ना तरी कोणाचेर तापट मारला? ना. ओके. Can you touch your toes without touching your knees? There is some obstruction in between. All right, well played. Okay. Michael बाब, तू तयार आसा? येस. तुजो आवडीचो सुमान खंयचो? सुमान एनी वीक. ओके. तुज्या आवडीची सुवात जो खंयसर तुका रावो दिसता. Which is the place? फॉरेस्ट. Forest? या ओके. तुजी आवय बापूय तुका कसल्या नांवान उलो मारताली? बिंबो. तुज्या आवडीची हॉलिडे, तुजो आवडीचो सुमान खंयचो तो तुवें सांगला. ओके. तुका आनी तुजे बायलेक न्हेसपाक कितलो वेळ लागता? बायल म्हजी 15 मिनटांनी न्हेसता. ना तिका न्हेसोवची पडटा तशी. ओके. एक स्केल 1 to 10 आसा जाल्यार तूं तुज्या ड्रायव्हिंगाक कितलो रेट दितलो? 8. ओके. 8. इतलें बरो. फिल इन द ब्लँक्स. लोर्ना कार्देरो कोण? कोंकणी कांतोरिस्त. ओके. जरी तो तुका तुज्या फाटल्या जिवितान वचूंक लायले जाल्यार तूं खंयच्या जिविताचो उगडास करतलो? म्हजें तरणाटपण. तूं न्हिदतना घोर येता? न्हिदतो जा कितें करता तें हांव नको. विस्की ऑर ब्रँडी? विस्की. तुवें केन्ना तरी इन्स्पिरेशनल कोट सोशल मिडियाचेर घातल्या? होय. वॉट वूड यू चूज? क्लाइंब अ माउंटन ऑर जम्प ऑर अ प्लेन? क्लाइंब अ माउंटन. तूं कोण? कोंकणी मनीस. कोंकणी मनीस. ओके. जस्ट अ कोंकणी मनीस? होय. ऑलरायट. ओके. वेल प्लेड. वेल डन. सगळे क्वेश्चन तुम्ही माझे जावं फटफट करून आन्सर दिल्या. वेल प्लेड अँड हॅट्स ऑफ टू यू ऑल. ऑलरायट. वेल प्लेड. आणि तुम्ही सगळो म्हजे जावं सगळे राउंड्स जावं क्वेश्चन एंड आन्सर्स जे हांवें विचारलेले म्हाजो फूल क्वेश्चन बँक तुम्ही फटफट करून आन्सर दिलो पूण काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान Thank you. तुका आनी ही मायकल बाब देव बरें करूं. तुमकां दोगांयकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं. Okay.
सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो. आयलो आयलो गो कचरोवालो आयलो. आगो आगो बेगीन कर तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो यो बेगीन यो. धरलो कितें आणि तो म्हजेर बेजार जाता, म्हाका लज जाता. आणि आणि या वोल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पोती घालप. आगो पण ओलीच आसा मगो ती. पळय पळय हात लावन पळय. शी 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 शी. केन्ना अक्कल येतली रे तुका? ही पळय, ही भाजयेची, ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची. पूण ना, तुका जाय ती प्लास्टिकूच. नागरिक म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना? एकटो सरकार कांयच करूंक शकना. आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना. म्हणजे कितें करप तर आमी? अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता. 7 ते 8 प्रकार. वखदांचो वेगळो कचरो, काचेचो वेगळो कचरो, इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो. तरी सरकार दोनूच सांगता, वलो आणि सुको. आणि तरी तुझे कडेन ते जायना. दारादारांनी कचरो व्हरपाक येवन सुद्धा गटारांनी, रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे. आणि हो कचरो कोण करता? आमीच मरे. मागीर म्हाका सांग, हातून सरकार कितें करतलो? सारकें तुजें, चुकता आमचेंच. अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात. सालिगांव, कुणय, पिसुर्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात. सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता. पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची. कितें? नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रभू सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशया सारे गोंयकार. आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको. गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको. आता भिवपाची गरज ना. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.